मुखेलमंत्र्यान बुधवारा मायनिंग गोयचे बंद पडपाक काँग्रेस सरकार जबाबदार अशें म्हळां. तांच्या ह्या विधानाची कीव करची अशी दिसता अशें सुदीप तामणकरान म्हळां. तशेंच सरकारान मायनिंग पिडेस्त लोकां कडेन जो खेळ चलयला तो थांबोवचो म्हण सरकाराक शिटकावणी दिल्या. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत दिल्लीच्यान जेन्ना गोंयांत येयले आनी सांजची तेंच्यांनी जो प्रेस स्टेटमेंट रिलीज केलो त्या स्टेटमेंटान तेंच्यांनी सांगलें की 2007तले मायनिंग बंद जावपाक गोंय राज्यांत 2007तले काँग्रेस सरकार जबाबदार आसा. 2007 ते 2012 पर्यंत कार्यकाळांचे काँग्रेस सरकार आसले ते जबाबदार आसा. हांव डॉ. प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदतां की आयज पर्यंत तुमी जी पळय गोंयच्या जनतेची आनी खास करून मायनिंग बेल्टांतल्या लोकांची पळय जी दिशाभूल चलयल्या ती त्वरीत खंय तरी बंद करपाची. कारण प्रमोद सावंत जर कालचो जो स्टेटमेंट जर पळयत जाल्यार एका वाटेन तेजी कीव करपाचें कशें दिसता आनी एका वाटेन तेजो रागूय येता. कित्याक सदांच हे लोक नाका ते स्टेटमेंट काडटा. आयज मुख्यमंत्री पदार बसून जबाबदार व्यक्ती राज्याची जर अशें स्टेटमेंट काडपाक लागले दिशाभूल करपाक जाल्यार गोंयच्या जनतेन बारीक सामान्य मनशांनी कोणाच्या तोंडा कडेन पळोवपाचें. काल डॉ. प्रमोद सावंत सांगता की त्या स्टेटमेंटान की घाई गडबडीन लक्ष्मीकांत पार्सेकारान लीज रिन्यूवल केले म्हणून खंय सुप्रीम कोर्टान मायनिंग बंद केला. हे आरोप जर पळयले जाल्यार प्रमोद सावंताक इचरोंक कशें दिसता की प्रमोद सावंताची तकली जाग्यार आहा काय म्हणून. लीज रिन्यूवल करपाक स्टार्ट केल्ले मनोहर पर्रीकारान. मनोहर पर्रीकाराचें नांव घेवपाची ताकद प्रमोद सावंता भितर ना. आनी जो पार्सेकार जो आसा जो बहुजन समाजाचो लिडर आहा प्रमोद सावंत म्हणटा आपूण स्वता बहुजन समाजाचो लिडर आनी जो पार्सेकर बहुजन समाजाचो लिडर आहा एक शिक्षक आहा एक प्रिंसिपल आसलो एका विद्यालयाचो जो मंत्री आसलो जो मुख्यमंत्री आसलो गोंय राज्याचो आनी तेच्या संदर्भान खंय तरी असो एक दुर्दैवी स्टेटमेंट काडप आनी ताका खंय तरी इकून दिवपाचो प्रयत्न प्रमोद सावंतान काल केला अत्यंत दुर्दैवी आनी निशेध करण्यासारको आसा. आयज गोंय राज्याचेर कोरोनामुळे संकट येयल्लें आसा. केंद्र सरकाराची पॉलिसी आनी गोंय राज्याची पॉलिसी कोरोनाच्या बाबतींत पूर्णपणे केंद्राक आनी गोंय राज्याक अपयश येयल्लें आसा हें आमकां दिसून येता. आयज स्टेक होल्डर जे आसा हेंचेर उपासमारीची पाळी येयल्ली आसा आनी खंय तरी प्रमोद सावंत अत्यंत दुर्दैवी आनी अशें बेजबाबदारपणाचें स्टेटमेंट काडून खंय तरी जनतेची दिशाभूल करता. तेन्ना ताका सांगपाक सोदता तूं एक मुख्यमंत्री पदाचेर आयज बसलेलो आसा. मात तरी अभ्यास करून उलोवपाचें काम कर आनी गोंयची जनता जी आयज भरकटता जी उपासमारीची पाळी पादेसर जाल्या गोंयची जनता केंद्राक लागून मोदीक लागून ज्या मोदीचे तुमी गुण गाता परत परत आनी नायक पिक्चरांतलो अनिल कपूर ठरोवपाचें चिंतताय. आनी प्रमोद सावंताक परत एकदां सांगता जी जनता उपासमारीची पाळी जनतेचेर येयल्या तांकां 2 टायमाचें जेवण दिवपाची आतां तयारी दवर नाजाल्यार तुज्या दारान येवन आमकां बसचें पडटलें सगळ्या लोकांक. मायनिंग लोकांची दिशाभूल थांबय आनी जें कितें तुका सुप्रीम कोर्टान सांगलां कायदेशीर की ऑक्शन कर किंवा कॉर्पोरेशन कर आनी तें मायनिंग चालू कर आनी जनतेक दिलासो दी. कायद्या प्रमाणे ऑक्शन करपाकूच जाय. केंद्र सरकारानूय एमेंडमेंट केला आनी ऑक्शन करपाचे हे निर्णय पळय आहा पळय हे आमचे कडसून येवंक ना. जेन्ना 2G स्पेक्ट्रम जाले आनी कोल अलॉटमेंट जेन्ना जाले तेन्ना सुब्रमण्यम स्वामी आयज खासदार तो BJPचो ह्या सुब्रमण्यम स्वामीन कोर्टान जेन्ना पेटिशनां घातली सुप्रीम कोर्टान तेन्ना सुप्रीम कोर्टान जजमेंट दिला 39B जे पळय कॉन्स्टिट्युशनाचे आर्टिकल आहा त्या प्रमाणे तुमी मॅन्डेटरी ते ऑप्शन करपाक जाय म्हणून. त्या धर्तीचेर गोंयच्या मायनिंगेचेर जजमेंट दिला.